तातूंत म्हणजे म्हापसा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा पळय ते पयलीं सरकार पणजे मेर्शे हाडपाचें आतां तेंचें डिसिजन जालें की ते हांगसर एक वर्स दवरपाचें म्हणून वर्सा खातीर काल कमिटी आयिल्ली सॉरी एकदम आयिल्ले सगळे एसोसिएशनाचे मेंबर्स तांकांय आमी आश्वासन दिल्लें दॅट वी वील ऑल गो एज अ ग्रूप ऑफ भारतीय जर्नलिस्ट टू मीट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. तेंचे डिमांड आसले की म्हापसा टू पणजे वचपाक जायतो वेळ लागता. नंबर ऑफ केसीस अशी केसीस जाता इतलो लोड वाडटलो इतलें ट्रॅफिक वाडटलें खंय ना खंय त्रास जातले. पण आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक फोन केलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बरें हितून सजमोन घेतलें आनी इमिजिएटली ताणें सांगलें आपूण करून दिता एक वर्सा खातीर वाडोवन दितलो म्हणून. आनी आमी ते कन्वे केल्या परत तांकां एसोसिएशनाक. आय थिंक विदीन द नेक्स्ट 2 days ती ऑर्डर येतली. सर आतां जो म्हापसा कोर्ट आसा तेजी जी जागो सद्या आसा थंयसर मागीर आफ्टर 1 year प्रपोजल बाप निलेश कब्राल लॉ मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमी एक प्रपोजल घातलेलें एक जर हे रेनोवेट करून नवीन बांदचें जाल्यार एक न्यू लोकेशनाक प्रपोज करचें म्हणून एक प्रपोजल ऑलरेडी आसा. लॉ डिपार्टमेंट आतां सद्याक आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन. तेजे कडेन हांव परत रिमांयडर लेटर करता ना फॉलोअप लेटर करता. बाप मायकल लोबो CSIDCचो चेअरमॅन जालेलो आसा. तेणेंय सांगला जर ते आपले हितून बसता बजेटान बसतले ते आपूण करून दितलो म्हणून वी कॅन गेट इट डन टू GSID. खंयची डिपार्टमेंट वेदर इट इज PWD GSIDC आय एम नॉट कन्सर्न न्ही. म्हणे ह्या लॉयर फेटर्निटी जी आसा ती आमकां भरपूर क्लोज जावन आसा. तांकां खंय तरी एक विशय सुटोवपा खातीर हांगा आमकांय खबर आसा बार्देस इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ लिटिगेंट्स इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. खंय तरी लोकांक एक रिलीफ आनी लॉयरांक एक रिलीफ दिवपा खातीर एक मॉडर्न स्ट्रक्चर अलॉंग विथ मॉडर्न इम्युनिटीज दिवपा खातीर आमी काम करता. सर म्हापसानूच आसचें काय आनी खंय तरी आसचें पण तुमकां कितें दिसता आमदार म्हापसानूच आसचें बार्देशांत? करंटली सगळे लॉयर हांगा आसा सगळे फेसिलिटीज जे आसा ते म्हापशान आसा. सो आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट इट शूड कंटिन्यू टू बी इन म्हापसा. वेदर इट इज एट द सेम लोकेशन ऑर अ डिफरंट लोकेशनार टेम्पररी तांकां शिफ्ट करून हे कशें घेवपाचें वयर एक मल्टी लेयर्ड बिल्डींग बांदूंक शकता. दॅट वील ऑल्सो प्रोवायड पार्किंग जशें लॉयर डिमांड करता ज्युडिशरी डिमांड करता तेंचे विजना प्रमाणे आमी करून घेवया. कित्याक तांकांय खबर आसा वॉट इज रिक्वायर्ड वॉट इज नॉट रिक्वायर्ड. वी विल मेक शुअर दॅट इट इज अ फूल प्रूफ बिल्डींग अ मॉडर्न बिल्डींग दॅट टेक्स केअर ऑफ एवरीथिंग. जस्ट लायक हाव आमच्या परवरी हितून हायकोर्ट जालेलो आसा कोर्ट मेर्शे जालेलो आसा. दॅट सिमिलर प्रोजेक्ट मे बी नॉट इतले व्हडले बांदपाची गरज ना पूण त्या लेवलाचेर एक मॉडर्न स्ट्रक्चर आमी बांदूं. येस सर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.